अशेंच घडलेले आसा। परत सुद्दां आतां तीच गोष्ट घडली आनी हांगासरलेच लोक ते स्थायीक लोक करता ते, आनी कोण भायले लोक येयना। आनी ह्यान पयलीं सुद्दां ते सायडीन ट्यूबलायटी फोडून हांगासर ट्यूबलायटी सुद्दां घातले जाल्यार परत परत फोडून उडयता लोक हांगासर। आमी खूब फावटी कंप्लेन वचून केल्ली आसा, पण तेजेर कांयच आमकां रिस्पॉन्स मेळ्ळो ना। सदांच हें घडटा आनी शाळा बंद ही आसल्या कारणान मागीर सुटयेन ती बरेंच कितें घडटा हांगासर, कचरो घालून दवरता, बाटल्यो फोडटा, पिवंक बसता, सगळेंच करता हांगासर। पण रातचे हांगासर कोण आसल्या कारणान ते हें करपाक लागून आमी हांगासर लोकांनी एकवट रावन ते सगळे हांगासर कितें तरी तेजेर पावल घेवपाक जाय। कित्याक ही आमची शाळा आमची बरे भाशेन चलता आनी हांगासर भुरगीं खूब आसल्या कारणान ती आमकां ही शाळा बरी वयर आनीक चलोवंकूच जाय ही बरी। आनी ही आतां शाळा सामकी भुरगीं सामकी इतली आसल्या कारणान आमकां हांगासर खरें रातचो कोण तरी जाय, सगळें साहित्य बीन सगळे बाईंचे सगळे भितूर आसता। आज तर हें घडलें, फाल्यां सकाळीं आनीक कितें घडोवंक शकता, म्हणून तेका लागून आमकां हांगासर सेक्युरिटी एक जाय। शाळेन ट्यूब फोडल्या, सगळी माती मारल्या भितर, हॉलान चावी आसता ना, हॉलान कशे पावले सगळे। आमकां अशें शाळेन न्हू ट्यूबी न्हू बाटल्यो फुटलेल्यो हांगा दिसूंक जायना। आमच्या शाळेचें नांव बरें जाल्लें जाय, आमकां एक सेक्युरिटी दिवचो शाळेक।